देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 24:10 34-42 आनी 24:11 जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर सोवस्थाय हाडूंक आयलां म्हूण सोजमू नाकात. हांव सोवस्थाय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिच्या आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजे इवून आपल्या बापायचो व आवयचो उदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे इवून आपल्या पुताचो व धुवेचो उदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्यांक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याचीच मजुरी घेतलो, आनी एका प्रामाणीक मनशाक तो प्रामाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रामाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजून तांच्या हेरां नोकरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू सोत, वाट आनी जिवीत. जेजू देवा सोयंबाचो म्हणटोच देवांत कांयच वायट आसूंक जायना. देवा थंय सगळेंच बरेंपण आसा. देव म्हणल्यार मोग आनी उजवाड, काळोख, वायट मनशाचीं कर्तुबां. स्वताचें जिवीत जियेतल्यांक जायते कोश्ट आनी दुमाळो सोंसूंक पडटा. ह्या खातीर आमच्या गोरेब्याचो खंयचोय वांगडी वांकडी वाट चलतना ताका शिटकायल्यार तांचें मोदें फूट पडटा. उजवाडांत जियेतली मनीस दुसऱ्या सोवें क्रिस्ताचो पोरजोड फांकयता. ह्या खातीर ताणें केल्ल्या वावराच्या उदारपणाची मजुरी देव ताका दिता. आमेन.